दीस मंगळार डिसेंबराची 26 तारीख 2024. पयलें वाचप सामुएल प्रवादीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 7 वळ 1 ते 5, 8b ते 12, 14a आनी 16 पर्यंत. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावूंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर्व दुस्मानांतावन विशेव दिलो. तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें, पळय, हांव देवदारू काड्याच्या रावळेरान जियेतां, पूण देवाची सल्ल्या पेट एका तंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वोस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवय आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? तूं सरोवाच्या मैदानार बोकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयचो काण हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सवय आसलो आनी हांवें तुज्या सर्व दुस्मानांचो तुज्या दोळ्यां मुखार नाश केले. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायेलाचेर न्यायकर्त्यांक नेमलेले त्या काळांतावन खोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर्व दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हणून तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस भरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची रासवडकी थीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतलीं आनी तुजें शिंवासन सासनाक तगतलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 89, 2 ते 3, 4 ते 5, 27 आनी 29. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाखणतलो. संततेच्या संततेक तुजें विश्वासवण परगडतलो. तुजो मोग सासनाक बाळटा तसो थीर केलाय म्हणून हांव जाणा. तुज्या विश्वासपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरलाय. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. हांवें विंचून काडलेल्या सवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सुपूत दिला. तुजी संतत सासनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बचावेचें खडाप. सदांकाल ताका म्हजें भळेपण दाखयतलो. म्हज्या सल्ल्यान हांव ताका विश्वासी रावतलो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखणतलो. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 1 वळ 67-79. तवळ ताचो बापय पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कन म्हणा लागलो, सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव,
ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवन सडवणदार आमचे खातीर उठयलो. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवन प्रवाद्या मुखांत ताणें बसयलेलें, सोडयता म्हण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर्व सक्त्यांतली आधार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्लासो. हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सपूत घालन आमच्या बापा आब्राहामा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविणें ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन्नताचो प्रवादी म्हणटले. सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वतलोय. पातकांच्या बगसण्या वरवीं लापची सडवण ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अधीक मोवाळ काकोळत आमच्या देवाची उन्नती थावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरण सावळेन जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटेर सोलोवन व्हरच्याक. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सडवणदाराच्या येण्या वेळी एक भावार्थी जुदेव काळजाच्या गुंडायेतावन होगला पुसारता. लगभग 9 म्हयने मोनो आसलो जाकरी ताचें तोंड उगडलेलेंच देवाक होगळसिता. जशें भाग्यवन पावल आपलीं उतरां आरंभ करता, त्याच उतरांनी जाकरी आपलें किर्तन आरंभ करता. म्हणून सदैव जावं सर्वेस्पर. प्रस्तुत काळाचे दृश्टीन पळयल्यार जाकरीचीं भोगणां समजूंक कश्ट लागतात. आमी जाकरीच्या काळजाक वसाचे आनी ताचे दृश्टीन हें किर्तन समजचें. क्रिस्ताच्या येण्या पयलें घैरें वा अस्पश्ट आनी पयस आशिल्लें आतां दारवाट्यार आसा. प्रवादांनी केल्लो प्रवाद आतां संपूर्णकायेक पावला. साद्या उतरांनी सांगचें तर रिणार कश्टार आशिल्ल्या गरीब मनशाक करोडांची लॉटरी लागिल्ल्या अनभोगा परी जाकरी उसारता. सदैव जावं सर्वेस्पर. कित्याक पासत जाकरी देवाची स्तुती करता? ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. देव आपल्या भासावण्याक विश्वासी म्हणल्यार सताक महत्व दिता. हे सगळें किर्तन देवाच्या विश्वासपणाक स्तुती गायन.